नमस्कार सगळ्यांक. आज एक मोठे उमेदीचो असो दीस आमकां सांगेकारांक मेळ्ळे कडेन आसा, जेणे करून जे आमचे फुटबॉल प्रेमी जे आसा, जे फुटबॉला भितर खास करून गोंयचो खेळ म्हणल्यार फुटबॉल हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी तातूंतल्यान आज सांगे सारके आमच्या भागांतल्यान केरला ब्लास्टाक जो आमचो भुरगो आज सिलेक्ट जाल्ले कडेन आसा, आमच्या गांवचो कोठारले गांवचो सांगे गांवचो जो भुरगो सिलेक्ट जाल्ले कडेन आसता बाब अनिल गांवकर. आज सगळ्यांत पयलीं तांकां हांव तांची कॉंग्रेच्युलेशन करता, कारण आज अशी गरज आमकां जेणे करून गांवांतल्यान आमची गांवचें नांव, आमच्या सांगेचें नांव, गोंयचें नांव खंय तरी एका ठरावीक जाग्याचेर पावपा खातीर जे प्रयत्न आज आमचे भुरगे करतात आनी तातूंतल्यान आपलो खेळ कितको घडोवन हाडपा लागून प्रयत्न करता. खऱ्यांनीच कोटाली सारको एक सामको ल्हान आमचो गांव सांग्या भितरलो आनी तितूंतल्यान अनिल सारको भुरगो फुडें वता. आज खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां स्पोर्ट्स माध्यमांतल्यान आमच्या भुरग्यां भितर टॅलंट भरपूर आसा, फक्त ह्या टॅलंटाक योग्य प्लॅटफॉर्म मेळोवपाक जाय आनी ते प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपा खातीर आज आमचे भितर बी आयिल्ले कडेन आसा. अतुला स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट यांचे एक आमचे डायरेक्टर बाबा सेंद्रॉय डिसोजा हे बी आमचे भितर आसा. अनिल बाब आसा, आमचे उगे रायझिंग क्लबाचे प्रेसिडेंट बाब मार्कूस पेरेरा आसा. आनी हातूंतल्यान एक दिश्टी पडटा की अनिल गांवकार जेन्ना स्टार्टींग उगे रायझिंग क्लबाक खेळटालो आनी थंयच्यान ताणें आपलो इल्लो खेळ फुडें व्हेलो. ताजे नंतर तो गार्डन जेन्ना खेळपाक लागलो कोचेरेन, आनी ताजे नंतर वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक खेळपाक लागलो. आनी हातूंतल्यान तेजी खेळाची एक पद्दत, खेळाची तेजी सगळे दक्षता घेवन म्हणजे खेळाचो तेजी कसो खेळटा, कितें खेळटा आनी आपल्या ग्रावंडार परफॉर्मन्स कशें दिता, हातूंतल्यान ताका आयज केरला ब्लास्टरान ताका सिलेक्ट केल्ले कडेन आसा. आनी हांव म्हाका चड करून खुशी आसा की ह्या भुरग्याचे खंय तरी ताका फूल ना फुला पाकळ्या कसो आदाराक पयलीं ताका खेळ खेळटाना सुद्दां थोडीशी म्हाका ताका आदार करपाची एक संदी मेळ्ळी आनी हातूंतल्यान आज तेणें आमचें नांव खंय तरी वयर काडले कडेन आसा ह्या भागाचें. सो आतां परत ताका एकदां तेज्या आयुश्यांत भरपूर फ्लरीश जावचें, जेणे करून ह्या खेळाच्या माध्यमांतल्यान तेणें आमच्या सांगे गांवचें नांव सदांच वयर काडचें, ताजे बापायचें नांव वयर काडचें. ताजो काको बरोबर आसा अनिल, जो आमचो ह्या पंचायतीचो पयलीं पंचायतीचो एक सरपंच आशिल्लो, ताजेंय बी तेणें नांव वयर काडचें आनी तातूंतल्यान आपल्या फॅमिलीक खंय तरी एक बरें योगदान दिवन आज जे आमचे डायरेक्टरांक आयिल्ले कडेन आसा बाब सेंद्रॉय डिसोजा आयिल्ले कडेन आसा, खास करून जेसी तांची आयज ओपनिंग करपाच्या ते हांगा आयिल्ले कडेन आसा. एक टोकन ऑफ लव तेणें आमकांय बी दिल्ले कडेन आसा, ताजी एक प्रतीक म्हणून. सो हांव तांची म्हजे तर्फे म्हणजे सांगेच्या भागा तर्फे आनी आमच्या अनिल बाबाच्या वतीन तुमकां तुमचे धन्यवाद हें करता. आनी आमच्या ह्या भुरग्याचेर खास करून लक्ष दवरून ताका फुडें ताजो खेळ जो आसा म्हणजे तांचे कोच तांकां घेवन आतां फुडें ट्रेनींग करतलो, तातूंतल्यान तो खेळ तो खंय आपलो दाखोवन दितलो. तातूंतल्यान आमकां आज खेळ तो एक दिश्टी पडटलो. संबंद आमच्या आयज टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक आमकां दोळे मुखार दिश्टी पडटलें. आमकां खरोखरच गर्व आसतलो, कारण हातूंतल्यान हांव तुका अनिलाक इतलें सांगूंक सोदतां की तुजें नांव तूं वयर काड आनी आमच्या सगळ्यांचे सांगे भागाक आनी गोंयचें नांव वयर काडपा खातीर सदांच तसोच प्रयत्न कर. तुका जो कितें येता शक्ती आमच्यान मदत करपा जातली ती मदत आमी सदांच तुजेर आसतले.